Tum sai popola, doni rao shotola, moje angdu kola, sorup moje bogle, kaklut moji kor. Kaklut moji kor saiba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयच्या मिसांत ह्या मिसाचे इंतेसां खातीर मागतना तुमच्या दर एकल्या खातीर हांव मागतां. तुमची गोरजो, तुमची मागणी हांव देवाक बापा लागीं उबारतां. खेरीत भाशेन मागतां हे पिडेक लागून जे कोण दुयेंत आसात, थोडे आमचे गोंयकार भाव भयणां, थोडे भायल्या देशांनूय एक दोग जाण दुयेंत आसात, जाणें मागूंक लायलां. तांचे खातीर मागतां देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक, तांकां बरें करूंक. आनी जीं कोण हे पिडेक एके तरेन फुडो करतात तांकां देवाची घोटाय मागुया, तांकां आदार मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. आमची गोरजो आमची इंतेसां देवा मुखार घालुया. मागुया खेरीत भाशेन पिडेंत आसलेल्या खातीर, खेरीतपण ह्या दुयेंसा खातीर पिडेंत आसलेल्या खातीर देवान तांकां पेकोवणी दिवंक. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी एकदम ओसोक्त आमचे ओस्तोंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायेन आमकां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलेलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुंटलोली बॅट मोडिना, मिणमिणटी वात पालोयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी न्हीद प्रितुमेचेर स्थापसोर तो हालचो ना, चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसात. ज्या देवान मळब रोचला आनी विस्तारून दवरला, जाणें प्रितूम आकारल्या वनस्पती उपसयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सर्व मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सर्व प्राण्यांक जिवे केल्यात.
तो सर्वेस्पर हें सांगता. नेतीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कैदी गुलाम जालोल्यांक, बोनकोणींतले सुटका दिवंक, काळके कोणींत बसलोल्यांक, काळोखांतली भायर काडूंक म्हजे परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. सबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जेन्ना नोश्टे मनीस बोळ करून म्हजें आंग मांस गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आडोळटात आनी आपटून पडटात. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. केदी लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावं, म्हजें काळीज घोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उप्रासल्यार पर्यंत तीर आसतलो म्हजो ओतमो. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. तीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. जुवांव पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. पास्कांचे परबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामोस करताली आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोले मोदें लाजार आसलो. असोल जोता मानशेचें चड मोलाचें एक रातभर परमळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या धमधमीत परमळान घर भरलें. तेन्ना ताचे शिसां मोदिल्ल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिवन नजो आसले. ताका दुर्बळांची पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटेची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, ती काकीमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो परमळ सांबाळचो आसलो. दुबळीं सदांच तुमचे मोदें आसात, पूण हांव तुमचें मोदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच तीं थंय आयलीं. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक म्हणून मुखेल याज्ञिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रेदीच्या भाव भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत जेजू विशीं जें कितें बाकीत केल्लें तें आमी आयकलां. कशे तरेन हो मेसाया येतलो, कशे तरेन हो देवाचो सेवक, देवाचो भक्त आपलें जिवीत जियेतलो, देवाक मानता ते परी देवाचेर विस्वास दवरून आनी देव ताचे वरवीं महिमा जोडून घेतलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचो वेळ लागीं पावला आनी हो वेळ लागीं पावला तेन्ना कितें घडटा ह्यो घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार ह्या पवित्र सातोळ्यांत आमच्या दोळ्या मुखार येतल्यो. आयज जावन ही वाट कशी जेजूची कश्टांची तो सुरू कसो करता. ताका मारिया ह्या तेलान मागता, परमळीत तेलान ताका मागता. एक व्हड मोलाचें तेल तें आनी ह्या वरवीं जेजूक मागता. आनी जेजू म्हणटा, हें
तिणें करचें आसलें. आपूण मरचे आदीं हें तिणें करचें आसलें, म्हाका मागूंक जाय आसलें. पूण थंयसर आनी एकलो मनीस आसा, जुदास इस्कारियोत, जेजूचो घात घेवपी. तो चोर आसलो अशें आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा. कित्याक जें कितें ह्या देणी जी जेजूक ओताच्या शिसांक मेळटाली तो दवरतालो आनी तातूंतली थोडी आपूण आपणाक काडून घेतालो अशें आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. आनी ह्या दोनूय मनशांची एके तरेन जेजू दोनूय मनशांक पळयता. पयले मारिया एके तरेन जेजूचे पांय धुता आनी आपल्या केंसांनी ते पुसता. आपले आख्खें एके तरेन जिवीत जेजूच्या पांयां सरशीं ती दवरता. आपलो मान भोवमान एके वस्तोरेन केंसांनी कोणाचे पांय पुसप म्हणल्यार आपलो आख्खो मान त्या मनशाच्या पांयाशी ती दवरता हें आमच्यान म्हणूंक जाता. We see Mary over there anointing Jesus with oil and wiping his feet with her hair. This symbolizes that she, in a way, gives or surrenders her whole self and her dignity too unto the feet of Christ, knowing that He is the one who gives dignity, knowing that He is the one who gives true meaning to her life and to the life of each one of us. And that is Judas Iscariot. Judas Iscariot जो नागवणो आसलो जेजूक एके तरेन तो इंकून दिता. तो भायल्यान बरो म्हूण दाखयता. हे पयशे तेल विकून हे पयशे आमी गरिबांक दिवंक जाताले अशें म्हणटा. पूण ताचें इंतेसांव भितरलें मन कुसडें कशें आसलेलें, वायटोवें कशें आसलेलें. बरें करूंक म्हूण न्हय पूण आपणाक चोरूंक मेळटलें म्हूण तो तशें म्हणटा. प्रितीच्या भाव भयणांनो, दोग मनशां दोन भाशेचे घडण्यो दोन भाशेचे वावर करतात, दोन भाशेचे अर्थ आमकां दितात. दोनूय बरी म्हूण दाखयतात. पूण एकल्याचें मन सारकें बरें साफ नितळ मारियाचें, जाल्यार दुसऱ्याचें मन भितरल्यान वायटोवें वांकडें आपसुवार्थीपणान भरलेलें आपणाचें चिंतलें. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमकां नियाळ होच कसल्या मनान हांव देवाची सेवा करतां. घडये जायतें बरें हांव करतां पूण म्हजें मन कसलें? बऱ्या मनान नितळ मनान देवाक मानता ते परी हांव देवाची सेवा करतां, ओ म्हजेंच चिंतून वांकड्या मनान दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक आपूण व्हड म्हूण दाखोवंक असल्या मनान हांव देवाची सेवा करतां काय? We need to reflect on what is the intention when we serve God. When we serve God or do something good, how pure is my intention? How good is my intention? Do I do it solely for the glory of God? Do I do it with a pure and good intention for the benefit of others? Or do I have a selfish intention? Intention of envy wherein I want to throw somebody down or pull somebody down. With the selfish intention wherein I think about myself only, like Judas Iscariot. Today, as we reflect on this, let us pray to God that He may purify our thoughts, our intentions, that He may help us to truly and sincerely love Him and love the neighbors, to serve Him with a pure heart. वेळार भेटोन वांटो घेताना आमचें आख्खें सूख दूख जिवीत आमची मागणी आमची गरजो देवा मुखार घालुया. जी कोण पिडेंत आसात तांकां देवाच्या हातान घालुया. देवाचो पिकोवणेचो हात तांकां लाय म्हूण मागुया. We offer you, O Lord divine, our
our humble gifts of bread and wine, we place them on your altar, Lord, today. Make them worthy of your love. Send your blessings from above. Sanctify these gifts, O Lord, we pray. Oh, take our hearts, take our minds, take all we have, make them thine, O Lord. Take all we have, make them thine. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या एके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या देणयांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची कोटेपणां नो पयत करच्याक जेजूच्या कोश्टा मरणाचो योधन तुवेंच आमच्या हातांनी दयाळायेन घालाय. तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत दिलें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळें देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ल्यान तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उंचर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुमया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची किरीत भाशेन पिडेंत आसलेल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेवन झुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन झुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटाना आमचें काळीज मन नितळ कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया आनी देवाक मानता ते परी देवाची पेल्याची सेवा करूंक देवाची कृपा, देवाचो आदार आमकां मागुया. As we say the Our Father, let us pray that God may purify our thoughts, our desires, our intentions, that He may help us to work truly, sincerely, with a pure heart and pure mind in His vineyard. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कडल्यान रक्ताची मिसळण ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो न्हय, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार जेजूक म्हज्या काळजांत शेवताना तुमच्याय काळजांत जेजूक येवकार दियात. किरीत भाशेन जर कोण पिडेंत आसा तांणी जेजूक आपल्या काळजांत येवकार दिवचो. तुमी मागात तांच्या काळजांनी जेजून बिराड करूंक आनी तांकां पेकोणेचो हात लावंक आनी आमचें काळीज मन साफ करूंक किरीत भशेन जेजू लागीं आमी मागुया. Let us receive Christ spiritually into our hearts as we say the prayer of spiritual communion. Deep calls to deep, and my soul finds no resting place but in
is my God. The yearnings of my heart His touch can still. And each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep. प्रार्थया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका वोंपून दिलीं आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे ओतमे तुवें पोसले. तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगळ्यांक राख आनी तुज्या मोगांत सदां काल सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज आमी कितें करचें? आयज केलीत भाशेन एक एकलो आमी थोडो वेळ आमकां घेवया. दिसाचो थोडो तरी वेळ आमी एकलींच बसची आमच्या कुळांत तो खंय सरूय बसून चिंतचें जें कितें हांव म्हज्या घोराब्या खातीर वा फॅमिली खातीर करतां, कसल्या इंतेसावन हांव करतां. आपसुवार्थीपणान म्हाका कितें मेळचे खातीर ओ उदारपणी म्हज्या फॅमिलीच्या बरेपणा खातीर. दुसरे सुवातेर जें कितें हांव दुसऱ्यांक कोत्तां, जावं आमच्या समुदायान, जावं इगोर्जेंत वा जावं शेजाऱ्यांक, तें कसलें इंतेसावन करता. आपसुवार्थीपणान म्हाका कितें मेळटलें म्हूण म्हजें नांव वयर काडूंक वो देवाचे मोहिमे खातीर वो दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर. लेट अस टुडे sit individually at a home. Whatever time you may find feasible, sit for some time and reflect upon yourself. Why do I do the good that I do? Is it with a selfish motive, selfish intention, wrong intention? Or is it out of generosity, out of the love that I received from God for the good of my family? Or whatever I do for others, for the community, even in the church or neighbors, do I do it for the glory of God because I am generous, because God has bestowed His goodness upon me, because I love God and love neighbor, or to gain something in return with a selfish intention, or to make a name for me or for my glory? What are my intentions? And at the end, let us pray that God may purify my intentions, that He may make me pure, that He may straighten my intentions, that I may have the right intentions when I do the good around me. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.